विसवा उपरांत तुमकां येवकार. फोंड्या आर्ल केरी वाठारांतले करमणे तळ्याचें उदक पिड्ड्यार जालां. तळयेच्या प्रदुशणाक लागून थंयचे बांयचें उदक पिड्ड्यार जालां अशें थळावे लोक म्हणटात. भलायकी खात्यान हे तळयेची पळोवणी करची अशें थंयचे लोक मागतात. फोंडे तालुक्यांतल्या आर्ल केरी करमणे तळी आसा. ह्या तळयेचें उदक थळावे लोक खावपा पिवपा खातीर वापरताले. सध्या हे तळयेचें उदक सामकें पिड्ड्यार जालां. उदकान हात घाल्यार हातांक खाज येता. तळ्यांतलें उदक पिड्ड्यार जाल्ल्यान सरभोंवतणी आशिल्ल्या बांयचें उदकय पिड्ड्यार जालां अशें लोक म्हणटात. पयलीं आमी सगळे खातालीं, नातालीं, सगळे बरी आमी ह्या उदकान. आनी आतां हें उदीक सामकें अशें रेवो कशें जाता. आनी आतां तें उदीक हातीन न्हू अशें हात सामकें बुड्डाता हातीन घेतकूच. आतां आमचें ते बांयचें उदक पिड्ड्यार जालां, सगळें बांयचें उदक पिड्ड्यार जालां. आतां वयल्यान उदक काडून सकयल घालचें पडटा. आनी हेच बांयचें आमचें उदक आशिल्लें पळय ते वयले लोक मे म्हयनो पळय, मे एप्रील त्या म्हयन्यान नळ नासता कांय नासता तेन्ना हे बांय उदक व्हरपाक आमच्या बांयचें उदक व्हरपाक सगळे कपडे धुवपाक मागीर पिवपाक उदक वयले लोक. म्हणजे ते तळ्या बरोबर बांयचें उदक पिड्ड्यार जाल्लें. लागींच बांय आसा न्हू ती. आतां त्या उदका हात लावपाक न्हू कितें विचारलें जाल्यार रात बसता हय न्ही. उदक घातल्यान हाती रावप आनी मागीर वास येता. भलायकी खात्यान ह्या तळ्याची पळोवणी करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. आर्ल केरीच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. माशेलांत समिक्षा डान्स अँड आर्ट अकादमीन आविष्कार 2011 ही धाकल्या भुरग्यां खातीर 2 दिसांची कार्यावळ दवरिल्ली. कार्यावळीक फिल्म निर्मातो महेश राणे मुखेल सोयरो आशिल्लो. पळयात माणकुल्या भुरग्यांची कला. माशेलांत आविष्कार 2011 ही धाकल्या भुरग्यांची कार्यावळ समिक्षा डान्स अँड आर्ट अकादमीन घडोवन हाडली. फिल्म निर्मातो महेश राणेन कार्यावळीची उक्तावण केले. हातूंत भुरग्यांक वेशभूषा, चित्रकला, श्लोक म्हणप अश्यो सर्ती दवरिल्ल्यो. निर्मातो महेश राणे म्हणटा, भुरगेपणांतच बरे संस्कार मेळपाक जाय. हे जे संस्कृती आपली आहे आणि मुलांना ह्या वयात जे संस्कार देणं ते माझ्या मते पुढे जाऊन त्यातला कलाकार किंवा एक चांगला नागरिक बनवण्यासाठी धडपड या अकादमीची चालली आहे. सर्तीत माणकुल्या भुरग्यांनी आपली कला दाखयली. अकादमीक 2 वर्सां पुराय जाल्यात म्हूण ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या अशें समिक्षान सांगले. माशेलांतल्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. यश ग्रुपाचो शेनवारा आनी आयतारा म्हापशें बायकर्स फेस्टिवल जालो. बोडगेश्वराचे देवळा मुखावेल्या मैदानार बायकरांक स्टंट्स करपाक मेळचे म्हूण आयोजकांनी 3 म्हयने राबून खासा मैदान तयार केल्लें. गोंयांत पयलेच फावट असो बायकर फेस्टिवल जाता अशें आयोजक म्हणटात. पळयात बायकर्सांचे स्टंट्स. Okay, she's holding him really tight. Wow! Look at these bravos. Come on, look at her. Look at her, come on. And it's a lot of guts to do that.
and give your autograph. Those riders. Big standing circle. Look at that. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडटे. आनी इतल्याने खबराचें तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.